हरमल पंचायत वाठारात कितलेशेच म्हयने जाले व्हडा प्रमाणात शिंदळकी वेवसाय चलिल्ल्यान थळाव्यांनी खर तिडक उक्तायल्ली। 8 दिसां भितर जर ह्या प्रकरणात पुलिसांनी कारवाय करूंक ना जाल्यार कायदो हातान घेतले अशी शिटकावणी हरमलकारांनी दिल्ली। ते प्रमाण मांद्रे पुलिसांनी खर पावलां उबारली। 24 वरां भितर 2 सुवातींचेर धाडी घालून शिंदळकी वेवसायाचो पर्दाफाश केलो। तातूंतल्यान 8 चलयांची सुटका करून 2 दलालांक ताब्यात घेतले। पुलिसांच्या ह्या धडक कारवाये खातीर हरमलकारांनी समाधान उक्तायला। आमचो SP सलीम सिंग आणि आमचो PI त्या दोगांयनी within 24 hours they have shown us the action and they have caught it about 7 girls. They have caught it 7 girls and they have got it, they took it in the police station. But I am very satisfied because this is the action of these officers that took within 24 hours. We are appreciated for him. चड आनी चड देव बरें करूं म्हणटा हांव ह्या दोनूय ऑफिसरांक SP आनी PI कित्याक 24 वरां जावच्या आदीं आमी आमचें निवेदन दिलें आनी निवेदन दिवन तेंच्यांनी 24 वरां भितर तेंच्यांनी दाखोवन दिलें की खरेंच पुलिशे लागीं कितें तरी आसा आनी आयज हें तेंच्यांनी दाखोवन दिल्या बद्दल ताका चड आनी चड कालदांतान देव बरें करूं म्हणटा आनी जे भाशेन आनीक जर कितें जालें जायत जाल्यार हेचो सदांच सपोर्ट आसतलो हो आमी आशा बाळगीत रावतात। एक्शन पळय तेंच्यांनी घेतल्या ती टोटली सदांच जावची 12 म्हयने सिजनाच्या कित्याक अहलें जालें जाल्यार आमचे हांगर आरांबोल सुदारतलें आनी आमकां बरे ट्युरिस्ट येवंक मेवतले। गोमंतक टीव्ही खातीर हरमलचंद निवृत्ती शिरोडकार।